नमस्कार. गोवा टुडेत अविनाश जोशीचो येवकार. सविस्तर खबरां आदी हेडलाइन्स ब्रॉट यू बाय पंचामृता. रामाचेर जाल्ल्या हल्ल्याचे केशीत सगळ्या आरोपींक 14 दिसांची ज्युडिशियल कस्टडी. पुरावे मेळूंक ना. मोबायल, गाडी, सुरो अजून हाताक लागना. 10 ऑक्टोबराक परत कोर्टा मुखार. रामा उपरांत एक्टिव्हिस्ट स्वप्नेश शेर्लेकाराक बीजेपीच्या महानंदाची फोनार धमकी. महानंद म्हणटा देवीक अपशब्द, भावना दुखयल्यो. बाउन्सर जनता पार्टी विरोधकांचे फार. SCRTन दिल्ली प्रश्नपत्रिका वापरल्यात काय म्हूण तपासाक स्कुलांनी धाडटले फ्लाइंग स्क्वॉड. सरकारी अनुदान घेवन माध्यम बदलिल्ल्या शाळांक ह्या वर्सा पुरती सूट. कोडार IIT नाका शेतां मळे साल्वार करा. थळावे मेळे शेतकी मंत्री रवीक. रवी म्हणटा मुख्यमंत्र्याक मेळून उलोवन पळयता, तड लायता. सव्वेच्या विद्यार्थ्याचेर हात उखलपाच्या प्रकरणात सांगेच्या हायस्कुलाची हेडमिस्ट्रीस 3 म्हयन्या खातीर सस्पेंड. हेडमिस्ट्रीसा आड FIR नोंद. मंगळारा सुनावणी. साळगांव रस्त्याची चाळण. थळावे देवले रस्त्यार सरकार फेल. मॅनेजमेंट ना. पावसात चिखल. गिमात धुल्ल. फक्त पॅचवर्क मोहीम. आणि नादोड्या उजो लागून 4 गाडयो काबार. EV पार्क केल्ली EV मोटारूय काबार. चार्जिंग लायिल्ले स्कूटरीन पेट घेतलो म्हूण दुबाव. रामाचेर हल्ल्याचे प्रकरणात जेनिटो धरून 8 आरोपींक 14 दीस ज्युडिशियल कस्टडी. तपासात नव्यो गजाली कितें दिसल्यार परत कस्टडीक येयात म्हूण कोर्टान पुलिसेक सांगला. हे केशीत पुरावो आशिल्लो मोबायल, गुन्यांक वापरिल्ली गाडी, साक्षीदाराक दाखयल्लो सुरो अजून पुलिसांच्या हाताक लागना. 10 ऑक्टोबराक आरोपी परत कोर्टा मुखार. Rama Kankunkar attempt to murder case, the Panji JMFC court has sent all 8 accused, including Genito Cardozo, into the judicial custody for 14 days. When after completion of police custody, all the accused were produced before the court, Panji police contended before the court that mobile phone related with the crime, one vehicle used by the accused, and the knife shown to the complainant Soiru Veli have yet to be recovered. Hence, some more days of police custody is required. But the court observed that further police custody cannot be extended only for the recoveries. And the court further observed that there is provision in the law that police can take custody again in the future if new facts emerge and circumstances change. With Omkar Flari, Mukesh Kumar for Prudent. रामा उपरांत ताचो साथीदार एक्टिव्हिस्ट स्वप्नेश शेर्लेकाराक धमकेचो फोन करपी बीजेपीचो महानंद अस्नोडकार म्हूण स्वप्नेश सांगता. महानंद म्हणटा शेर्लेकारान व्हिडिओ काडला तातूंत देवीक अपशब्द, भावना दुखयल्यो. विजय म्हणटा बीजेपी बाउन्सर जनता पार्टी. आप म्हणटा गुंडाराज. प्रकरण परवेरे पुलिसे मेरेन पावला. दोगांचे स्टेटमेंट. रामा काणकोणकाराचेर जाल्ल्या हल्ल्या उपरांत आतां एक्टिव्हिस्ट स्वप्नेश शेर्लेकाराक धमकेचो फोन. परवरे पुलिसेंत कागाळ नोंद. चवकशी सुरू. स्वप्नेशान खंय 2 दिसां पयलीं भाजपा आड व्हिडिओ काडिल्लो. ताच्या वयल्यान वाद. माझ्या पाळामुळांक हात घालची न्हू. आम्ही देशप्रेमी. तू देशद्रोहीचे काम करू नका. तू कोणाच्या अगेन्स्ट उलय, पण भारतीय जनता पार्टीच्या कार्यकर्त्यांचेर आणि आम्ही देशप्रेमीचेर उलयशे न्हू. आणि तू खऱ्या कास्ताचो जर हिंदू आहा न्हू, नाल्यार तू केन्नाच हे उलोवचो ना. अरे ऐकून घे रे. अरे तुका खबरूच ना तू खंयच्या कास्ताचो तो. सॉरी टू से. म्हाका पळय हांव येता. तू भ्याड कळ्ळी तुजी ताकद कितें आहा ते. तुका कितली अक्कल आहा ती कळ्ळी. ओके. की भाजपवाले हे नालायक लोक आसा
हे भाजपवाले हलकटगिरी हलकट लोक आसा हलकट कळ्ळें परत परत तेंच वापरतालो. आमी लाचार लोक भाजपचे कार्यकर्ते आसा जे भाजपची जी पूर्ण टीम आसा ती लाचार आसा. ते म्हणटा तेणी अशें म्हटलें की आमी भाजपच्या लोकांनी मोस्टली की देवीची खंय पुजा बिजा करच्यो न्हू आमी खंय तेजी तोंड सुद्दां देवीच्या पळोवपाचें लायकीचें ना. मंत्र्यांच्या बायलांच्या फोटवांचे खंय आमी पुजा करची म्हणजे ह्या दिसांनी त्या देवीचो अपमान करप. भारत मातेचे म्हणजे ज्या भारत मातेन ज्यो महिला त्यांचो तेणी अपमान केलो. मजगती स्वप्नेश म्हणटा टायगर रिझर्वेशना विशीं खंय व्हिडिओ काडिल्लो. टोन थ्रेटनिंग आसलेलो बॅड वर्ड्स वापरताले. एज अ प्रिकॉशनरी मेजर आमच्या साथीदारान आमकां सांगले म्हटलें प्रोसिजर करया पुलिसांक सांगया कळोवया फुडें कितें जाता तें मागीर कायद्याच्या हिशोबान कितें घडटा तें पळोवया म्हणून. टू एन एक्सटेंट तेणी काल आमकां फोनार कितें सांगलें म्हणपा लागलो पळय तूं खंय आपयता थंय आपूण येता आनी दाखयता म्हणपा लागलो. हे तर 9 दिसांचे ज्यो 9 देवी आसा तितूंतले 2 देवींचे वाहन वाघ आसा. तर आमी कितें सांगलें तुमच्या सरकाराक ह्या BJP सरकाराक वाघ नाकात म्हणून तर तुम्ही टायगर रिझर्व जो वयल्यातल्यान येयला सेंटराच्यान येयला नोटिफाय करचो म्हणून हायकोर्टान सांगला नोटिफाय करा म्हणून ते तुमकां करपाचें ना जाल्यार तुमी देवी पुजतल्यात तेंच्या वाहना व्यतिरिक्त जावं शकना न्हू. ह्या सगळ्या प्रकरणा वयल्यान विरोधकांचो सरकाराचेर फार. एक ST एक्टिविस्टाक मारला ते पचले हे समजून आता BJPचे लिडरूच न्ही एक्स लिडर पसून आता लोकांक धमक्यो दिवंक लागले ओपनली. हाजेर आनी प्रूफ खंयचें उरलां की ही जी पार्टी आहा ती बाउन्सर जनता पार्टीच जाल्ली आहा. गव्हर्नरान त्या दिसा पयर स्टेटमेंट काडिल्लो आहा की वी हॅव टू गेट टू द बॉटम ऑफ दीस म्हणून. हाव यू विल गेट टू द बॉटम? अरेस्ट दिस फेलो इमिजिएटली. काल आम्ही पळयले भारतीय जनता पार्टीच्या आनी एका फुडाऱ्यान स्वप्नेश शेर्लेकर जे एक एक्टिविस्ट आसा आनी गोंया खातीर झुजता गोंयचे एनवायरमेंट वाचोवपा खातीर झुजता तांकां फोन करून धमकी दिली. BJPचे जे गुंडा गोंयभर आसा त्या लोकांनी आज कशे तरेन गुंडाराज चलयला गोंयांत हे आमी वेगवेगळ्या जाग्यांचेर ज्या ज्या तरेचे इन्सिडंट जाता तातूंतल्यान दिसून येता. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. प्रायमरी आणि हायस्कुलांनी तांणी दिल्लीच प्रश्नपत्रिका वापरल्यात काय म्हूण तपासपाक SCRT 12 तालुक्यांनी फ्लायिंग स्क्वॉड धाडटले. कांय स्कुलांनी स्थानीक भाशांचे माध्यम दाखवून सरकारा कडल्यान ग्रांट घेतले पूण इंग्लिशीत शिकयले. तांकां ह्या वर्सा पुरती सूट दिवन इंग्लिशींतल्यान प्रश्नपत्रिका दितले. फुडले कारवाई खातीर प्रकरण शिक्षण खात्या कडेन. NEP इम्प्लिमेंटेशनाचे पयले वर्स आशिल्ल्यान ही सूट ह्याच वर्सा खातीर दिल्या. फुडल्या वर्सा ही कोफुसांवां जावची न्हय म्हूण शिक्षणीक वर्सा पयलीं पॉलिसी डिसिजन हाडटले. SCRTची संचालक मेघना शेटगांवकाराची माहिती. कॉमन एक्झामिनेशन म्हणजे गोवा SCRT फक्त कॉमन क्वेश्चन पेपर सेट करतली फॉर ग्रेड 3 to 8. कॉमन क्वेश्चन पेपर दवरण्या फाटलो उद्देश असो आसा की सगळे कडेन एक स्टँडर्डायझेशन जावचे, युनिफॉर्मिटी आसची, जो असेसमेंट पॅटर्न आसा तो युनिफॉर्मली सगळ्या स्कुलांनी फॉलो जावचो म्हणून कॉमन एक्झामिनेशन. फॉर ग्रेड 3 and 4 एक्झाम स्टार्ट जाता फ्रॉम 9th of October till 15th of October आणि 6, 7, 8 हाच्या खातीर इट स्टार्ट फ्रॉम 7th of October which goes up to 15th of October. ही आसा एक्झामीचो शेड्यूल which is applicable to all schools all over government aided and some of the unaided schools which are following our curriculum. थोडी कोंकणी मिडियम स्कुलां जी आसात तांच्यांनी आमकां रिक्वेस्ट केली की आमकां इंग्लिशीन पेपर दियात. कित्याक तर ते इंग्लिशीन शिकयतात. असले थोडे केसीस आमच्या मुखार आयल्यो. सो जितले कडेन आमकां रिटर्न रिक्वेस्ट आयल्या ज्या कोंकणी मिडियम स्कूल जी एडेड आसात ज्यांचे कडेन आमकां रिक्वेस्ट आयला की आमकां दिया इंग्लिश मिडियमात इंग्लिश लँग्वेजीतले पेपर इंग्लिश मिडियमाचे ते आमी कन्सिडर केला ओन्ली फॉर दीस एकेडेमिक इयर. सो जे अनएडेड स्कूल ऑन बोर्ड आयल्यात आमचे कडेन आनी तांच्यांनी रिक्वेस्ट केला थंय आमी तांकां पेपर सप्लाय करपाचे तांचो डेटा आमी घेतला आनी तांकां आमी पेपर सप्लाय करतले. मिडियमाचो एक विशय आमचे कडेन मुखार आयलो तो म्हणजे तांकां थर्ड लँग्वेज इंग्लिश जाय आशिल्ली. ही रिक्वेस्ट कन्सिडर केला बिकॉज दीस इज द फर्स्ट इयर दॅट वी आर गोईंग फॉर इम्प्लिमेंटेशन ऑफ सच डिसिजन आनी भुरग्यांक कांयच लॉस जावचें न्ही. सो जितल्यो आमकां रिटर्न रिक्वेस्ट आयल्यो जितल्या स्कुलां कडल्यान अजूनय येतात थोड्यो जितल्या स्कुलां कडल्यान आमकां रिटर्न रिक्वेस्ट आयल्यो तांचे आमी ह्या वर्सा खातीर कन्सिडर केला. येता आमकां अजूनय रिक्वेस्ट पण आमी मे बी 30 तारखेच्या नंतर कितें रिक्वेस्ट आयली जाल्यार आमी कन्सिडर करपाक शकची ना
कारण आमकां बॅकएंडार तितकी तयारी करपाक जाय, तितले पेपर प्रिंट करपाक जाय, खूब विशय असतात आणि तांचे डिस्ट्रिब्युशनय त्या तरेन जावपाक जाय. एक तर डिसिजन घेतला की फुडल्या वर्साक कसलेच तरेचे रिलॅक्सेशन आसचें ना. हे फर्स्ट इयर जाल्ल्या कारणान ह्या एकाडेमीक इयराक रिलॅक्सेशन दिला. आनी एक हांगा जे डिसिजन घेतला ते म्हणजे फ्लायिंग स्क्वॉड धाडपाचे. सो 12 तालुक्यान एक्झामीच्या टायमार टीम्स वतल्यो आमच्या फिल्डार, सो एज टू एन्श्योर की ही जी स्कुलां जेंच्यांनी डेटा दिला, जेंकां आमी पेपर सप्लाय केला, ते आमचेच म्हणजे कॉमन पेपर जो सेट जाल्लो आसा त्याच पेपराचेर एक्झाम घेता भुरग्यांची. टू एन्श्योर दीस आमचे फ्लायिंग स्क्वॉडीची टीम्स प्रत्येक तालुक्यात मिनिमम 2 टीमी तरी वतल्योच. सो ह्यो टीम्स आमच्या फिल्डार आसतल्यो ड्युरींग दी एंटायर एक्झाम पिरियड. कोडार IIT नाका शेता भाटा मळे सालवार करात. कोडाराचे लोक शेतकी मंत्री रवीक वचून मेळ्ळे. भाटा बेसा ना करून प्रकल्प हाडटात म्हूण लोकांनी रवीच्या कानार घाले. मुख्यमंत्र्याक मेळून उलोवन पळयता, तड लावंक यत्न करता म्हूण उतर दिवन रवीन रवाना केल्यात. कोडाराचो लोक वचून मुख्यमंत्र्याकूय मेळपाचो आसा. कोडार प्रस्तावित IIT नाका शेतां सालवार करात म्हूण कोडारचे थळावे शेतकी मंत्री रवी नायकाक मेळ्ळे. कोडाराचे जे शेतकरी आसा, बारमळा म्हणजे शेतकरी जे ते वसयता जमनी, ते जमनीवाल्याक आमचे आयला की आमकां थंय आनी कांयच नाका, ह्यो जमनी आमच्यो. तेंचें म्हणणें की त्यो जमनी आमकां वसोवपाक जाय आनी तेंची परंपरा शेकडो वर्सांची जाणटे म्हणजे आयज जाणटे जावन मेले, आतां हे जाता जाणटे जाल्या म्हणजे तेंचें म्हणणें कितें ह्यो जमनी आमकां वसोवपा आनी आमकां कांय ना आनी ते आमकां कसलेय कामां नाल्यार फोंड्या येवचें पडटा. म्हणजे आमी थंय कितें वचून खाता, कितें करता, सगळें तरेची पिकावळ काडटा आनी कितें काडटा. म्हणजे ती जमीन गव्हर्मेंटान तेंचें म्हणणें की ही जमीन गव्हर्मेंटान एक्वायर करून आनी कोणाक दिवची न्हू, कारण ती तेंकांच जाय अशें तेंचें म्हणणें आसा. आनी ते ST समाजाचे म्हणजे हांव हेंगे निवेदन आसा, हांव ते मुख्यमंत्र्या कडेन उलयतां. आमी एक ST समाजाचे तर्फे आमी ताका निवेदन दिल्लें आसा आनी तेणें आमकां आश्वासन दिल्लें आसा की आपूण तेजेर अभ्यास करून आपूण CM कडेन उलयतलो आनी ही जमीन आसा ती आमी जी कोसोन खातात ती कोसोन आमकां जमीन उरतली अशें ते CM कडेन ते उलोवन आमकां उलयतले अशें आश्वासन दिलें की जेका कोणाक दिसता थंय IIT जावचें अशें म्हणून तेंच्यांनी येवन एक विजीट करचें, जेणे करून तेंकांय कळटलें की बाबा आमी आतां IIT प्रकल्प कित्याक नाका म्हणटात. म्हाका म्हणजे आमचे जे कोणाक जे भाव आशिल्ले ते आमच्या मंत्र्या कडेन गेल्ले आनी तेणी अपॉयंटमेंट प्लेसाचें सुदारचें म्हणलेलें. पूण CM कडेन वयतले जाल्यार आमकां अशें मनीस जाय आनी त्या प्रमाणे आमी एक 4 दिसां भितर तेजेर वचपाचें ट्राय करता. कित्याक शेवटी डिसिजन जें घेवपाचें आसा तें CMच घेवपाचें आसा. आनीक आमी परत तुमकां हें सांगलां की हो जो प्रोजेक्ट जाता तितून CMक खंय ना खंय तरी रॉंग इन्फॉर्मेशन केलां आसतलें आनी ताका लागून CMक मेळप हें आमचें कर्तव्य आसा आनी आमी 100% CM कडेन वयतले. प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू. 6वेच्या विद्यार्थ्याचेर हात उखलपाच्या प्रकरणात सांगेच्या हायस्कुलाच्या हेडमिस्टरीक 3 म्हयन्या खातीर मॅनेजमेंटान सस्पेंड केल्या. थापता येता तो CCTV फुटेज व्हायरल जाल्ली. बेरेस्तारा हेडमिस्ट्रिसा आड FIR जाल्लो. हेडमिस्ट्रिसान पणजे चिल्ड्रन्स कोर्टांत अटकपूर्व जामिनाक अर्ज केला. मंगळारा सुनावणी. ब्रेस्तारा सांगे एका हायस्कुलाच्या हेडमिस्ट्रिसीन 6वेच्या विद्यार्थ्याक वर्गांतूच थापटायलो म्हूण केस जाल्ली. विद्यार्थ्याक थापटायला ते CCTV फुटेजीन स्पश्ट दिसता. ह्या प्रकरणान मॅनेजमेंटान त्या हेडमिस्ट्रिसीक 3 म्हयन्यां खातीर सस्पेंड केला. प्रकरण पुलिसां मेरेन पावल्या उपरांत हेडमिस्ट्रिसाचेर FIR नोंद जाल्ली. मजगतीं हेडमिस्ट्रिसान पणजे चिल्ड्रन्स कोर्टान एंटिसिपेटरी बेलाकूय अर्ज केल्लो. मेळटा ते म्हायती प्रमाण मंगळारा हियरिंग. प्रुडंटा खातीर ओमकार फळारी. साळगांव रस्त्याची दशा. रस्त्याक विटिल्ल्या लोकांनी शुक्रारा मोर्चा काडलो. सरकार फेल, सारको मॅनेजमेंट ना, पावस ना जाल्यार धुल्ल, पावसात चिखल, उदकाचो लोट लोकांच्या घरादारांनी, पॅचवर्क करून सोडटात, पेवर्स घातल्यात पूण ताचोय लोकांक त्रास. सरकारी कारभाराक लोक विटल्यात. हें आयज गव्हर्मेंटाचो फेल्युअर आसा. डेव्हलपमेंटाक 2-2 वर्सां लागना पूण हांगासर खंय तरी अनप्लॅन डेव्हलपमेंट जाल्लें आसा म्हणून हो सगळो डिले जाला.
आणि आयज हे लोकांच्या घरांनी जे जेवता आसतना च्या पियेता आसतना जे तेंच्या घरा पोटान तेंच्या धूळ वयता हेका सरकार जबाबदार आसा. हेका हांगासरले लोकल MLA जो हांगासरले डिफेक्ट करून गेल्लो आसा 6 म्हयन्यांनी सगळ्यान पयलो म्हणटा तो विश्वासघात केलो तेणें हांगासर. हे डेव्हलपमेंटाचो विश्वासघात जावचो ना, हें जावंक शकना. हें एका वर्सा भितर काम कंप्लीट जावपाक जाय आसलें. तेणें अश्युरन्स दिवपाक जाय आसलो. PWD कॉन्ट्रॅक्टर आहा पळय तांकां घेवन तेणें बसून प्लॅन डेव्हलपमेंट करूंक जाय आसलें. सो अमक्या टायमा भितर ते अमक्या टायमा भितर काबार जातलें काम म्हणून. पूण आयज हांगासर लोक हो सगळो धूळ खाता बिकॉज ऑफ दीस MLA, बिकॉज ऑफ दीस कॉन्ट्रॅक्टर्स. गव्हर्मेंटाची सिस्टम फेल म्हणून आमकां फक्त कितें जाय आसलें, एक बरो रोड, नितळ रोड जाय आसलो, लायट, उदक, इतली आमची मागणी आसता. This is the worst road in the history of Saligaon. They are doing patchwork and they are increasing the height of the road. First time they put gobor, then they put that khadi, and then they put dambar. How many inches? About 7 to 8 inches. Then we got all, concourse. Second time they did it, another 7-8 inches. How many? 15 inches. Then we have some wisecracks. They roam around with big cars. They asked for pavers. We brought pavers that raised the level. So now what is happening? Water is going into the side houses. Like it is happening now. There is no proper drainage. There are ditches here. So when people like us walk, we get clothed with muck. And then it's dangerous for the two-wheelers. Every time the bike hits this thing, the pillion rider has a problem with his back. So what's going on? Why don't we have basic infrastructure? घेऊया कमर्शियल ब्रेक. पळयत रावात प्रुडंट. आयज ह्या चायेच्या स्वादान कितें तरी खास आसा. पळोवया जेवण कशें करता ते. वनी माझ्या खातीर चपाती भाजी. वनी म्हजे खातीर खास बासमती रायस. दोतोर सगळ्यांच्यो पसंतीची काळजी कशी दवरतली? म्हज्यो कांय मागण्यो आसात. एक दोतोराच्या नात्यान भलायकेची काळजी दवरप ही माझी जापसालदारकी आणि सून म्हणून कुटुंबियाचे मन जिखपून म्हजे कर्तव्य आसा. आणि हे सगळे शक्य जाला पंचामृताक लागून. भारताचे पहिले फॉर्टिफाईड तांदूळ आणि हांचे सगळे प्रोडक्ट जे जेवणातले पौष्टिक तत्वांचो उणाव भरता. आय सर्टिफाय वेर फूड इज फॉर्टिफाईड. नादोड्या उजो लागून 4 गाडयो काबार. 3 EV. सायडीक पार्क केल्ल्या EV मोटारीचे लुकसाण. चार्जिंगाक लायिल्ल्या इलेक्ट्रीक स्कूटरीन पयली पेट घेतलो आसूं येत मुंडुबा. कानार पडटनाच म्हापशेची फायर ब्रिगेड थंय पावली. मात तो मेरेन 4 गाडयो काबार. 2:15 थंय आग लागली शॉर्ट सर्किट जावन. म्हाज्यो 4 मोटरसायकली आसल्यो, 3 इलेक्ट्रीक आनी टिगोर आसली चार्जिंगाक लायिल्ली. ते आतां खंयसून स्टार्ट जालो उजो तो कळोंक ना. हे पयली मोटरसायकलींक उजो लागलो तेचे हिटीन टिगोराचे बंपर आनी हे टेल लायट डॅमेज जाल्या. आनी त्या भायर घराक सगळें हें लोक लागून ते काळें जालां सगळें. पेंट बी सगळो गेला, शेड बी. म्हाजी 4 व्हिलर टिगोर इलेक्ट्रीक आसली ती आमी पयली भायर काडली थंयसर थंय रिस्क घेवन. कित्याक ते
स्कुटरींच्यो बॅटरी बस जाताल्यो. मागीर फायर ब्रिगेड आपयले ते मागीर एक 45 ते 1 वरा भितर आयले आनी तेंच्यांनी मागीर ती आग पाळली. अप्रॉक्सिमेटली अरावंड 12 lakhs लॉस. CCPचे वॉर डिलिमिटेशनाचे प्रकरण सुप्रीम कोर्टात. डिलिमिटेशनाचो अधिकार नगरपालिका प्रशासनाक दिवपी कायदो दुरुस्तेक आदी हायकोर्टात आव्हान दिल्लें. अधिकार राज्य वेंचणूक आयोगा कडेनूच आसूंक जाय अशें याचिकादार म्हणटा. हायकोर्टान ताचे आड निकाल दिला. कायदो दुरुस्ती संविधानाक धरून ना म्हूण सुप्रीम कोर्टात आव्हान. कोर्टाची गोंय सरकाराक नोटीस. कायदो सुवेवस्थेचेर सरकार लक्ष दवरून आसा. रामाचे केशींत खरें कितें तें मुखार येवपाक जाय आनी तें येतलें म्हूण विश्वास. रामाचेर जाल्ले हल्ल्या विशीं राज्यपाल P. अशोक गजपती राजूची मिडियाक जाप. राज्यपाल पणजे मांडवीत भगवान परशुरामाच्या पुतळ्याचो वाठार पळोवंक गेल्लो. गोंयची संस्कृती खंय प्रभावी अभ्यास करपा सारकी. कायदो सुवेवस्थेचेर सरकारान नजर घालपाक जाय, खरें कितें तें मुखार येवपाक जाय आनी तें येतलें म्हूण विश्वास. रामाचेर जाल्ल्या हल्ल्या विशीं विचारतकूच राज्यपाल उलयलो. Law and order government is to do it. Government is, I am sure they are attending to all this. The whole thing is how do you get into at the truth. The truth should govern it. That's it. Huh? Thank you, sir. Okay. ताणे आज पणजे परशुराम पुतळ्याक भेट दिली. It's a lovely place to work. Now you have your heritage, you have your culture. I've been fortunate that one of the first few things that I was able to do was to honor the memories of the brave hearts of Goa. For me, I've been learning I have become a student of Goan culture. So I appreciate it. Very friendly people. And how did this land come up? According to mythology and belief of a large number of humans, Lord Parshuram had a role. The story as it goes, I don't have to tell you, you all know it. प्रुडंटा खातीर स्वप्नील तारी. फोंड्या निरंकाल रावपी वानरमाऱ्या घराब्यांक नागरी पुरवण खात्यान राशन कार्ड दिली. शुक्रारा सेवा पखवाडा कार्यावळीत शेतकी मंत्री रवीच्या हातान रेशन कार्डां दिली. कोणूच उपाशी उरूंक जायना म्हूण खंय सरकाराचो यत्न. वानरमारी जे ट्रायब आहा निरंकाल गांवांत आहा तांकां तांदूळ मेळचे म्हणून सरकारान यत्न करून तांकां जवळ जवळ 21 तेंची फॅमिली आनी 21 तांकां कार्डां दिवपाचो यत्न सिव्हिल सप्लाय डिपार्टमेंटा मार्फत केल्लो आसा. वानरमारी ही ट्रायब गव्हर्मेंट स्कीम आमचो लायक टॅचमेंट पावपाचो आमचो यत्न आसा. जो आमचो प्रोग्राम आशिल्लो सेवा पखवाडा, सो आमी 4 फॅमिलीक रेशन कार्ड दिल्या आनी हाजे पयलीं आमी 17 फॅमिलीक रेशन कार्ड दिल्लेली आनी ह्या रेशन कार्डाच्या थ्रू तांकां 5 किलो ऑफ रायस पर पर्सन अशें फ्री मेळटलें. आनी आमचो यत्न आसा की जे लोक ज्यांका कोणा अजून रेशन कार्ड मेळना तांकां रेशन कार्ड आमी दिवपाचो. बॉर्डर गांवांत थंयूच आमचें फेर प्रायस शॉप आसा, सो तांचो थंय वचून जो राशन मेळटा. ह्या म्हयन्यान राशन दिवपाचो आमी पूर्ण लायक यत्न करतले. पूण कितें आसा की सिस्टमान थंय तें अपडेट जाता म्हळ्यार मातसो टायम लागता. सो टोटल आतां 17 आनी ही 4, सो ऑलमोस्ट 21 कार्ड आमी दिल्या आतां मेरेन. ते आमकां सांगताली की पयलीं तांकां माकड मारून ते खाताले, पूण आतां तांकां तें करपाक पडना कारण तांकां आमी फुकट तांदूळ दिता. देशांत खंयी जावं पूण गरीबाक तांकां तांदूळ फुकट दिवपाचें. तांदूळ गंव कितें आसा फुकट दिवपाचें आनी ही कार्ड जे आमी दिल्ले आसा तांकां फुकट मेळटा तांदूळ. आनी हें आमच्या देशांत सगळे कडेन आसा. पूण आमी जर देशांत कोणूच उपाशी उरची न्हू की गोंयांत कोणूच उपाशी उरची न्हू अशी जें आसा आमचे गोंयचो मुख्यमंत्री आहा तोय प्रयत्न करता की सगळ्या लोकांक दिवची म्हणून. कोणीच्यान स्टुडंटा खातीर विवेक प्रभू. हॉस्पिटॅलिटी अँड इंटिरियर डिझायन एक्सपो 2025चे शुक्रारा दबाज्यान उक्तावण. 26 ते 28 सप्टेंबर मेरेन डॉक्टर श्यामा प्रसाद स्टेडियमात एक्सपो चलतलो. पयल्याच दिसा इतलो बरो रिस्पॉन्स आयिल्ल्यान हायड इव्हेंटाचो MD आनी CEO जिवेश सचदेव उमेदी. एक्सपोक पांय लावन वचात म्हूण लोकांक आपोवणें.
Hi, we had a great day at Hospitality Interior and Design exhibition, which is happening at the Dr. Shama Prasad Mukherjee Stadium at Bambolim, Goa. Today was the first day, and we had an overwhelming response. There were a lot of visitors from the architect fraternity, from the interior design fraternity, from the hotel industry, design consultants, as well as resort pub owners who had visited the exhibition in large numbers today. It has been a great day for the exhibitors. They have got a lot of response, a lot of orders, and this exhibition is going to continue till Sunday. So we would like to welcome you all to please ensure that you don't miss out this exhibition this time and visit at Dr. Shama Prasad Mukherjee Hall from 10 AM to 8 PM. इलेक्शनाक 1.5 वर्स उरला. अलायन्स जाय जाल्यार काँग्रेस फुडाऱ्यांनी मिटींग घेवची, प्लान सांगचो. 2 ऑक्टोबरा सावन नवी क्रांती सुरू करूया. आमी तयार. खंयचे सीट घालतले ते जाहीर करचे. आपाचो अमित पालेकार उलयलो. ऐन वेळार घात मारपाची काँग्रेसीक संवय. 15 दिसांचेर उमेदवार जाहीर करात. तशें खंय जावंक फावना. गोंयकारांचो आसा हय आमकां दिसता की गोंयकारांक दिसता की बीजेपी हरोवपाक जाय. एज अ नॅशनल पार्टी प्रेसिडेंट ऑफ गोवा आय एम सेइंग दॅट येस आमकांय हरोवपाक जाय. हांव म्हणटा फॉरगेट आवर नॅशनल लिडर्स इफ दे आर देयर विथ अस लेट अस आय विल ब्रिंग देम टुगेदर टुडे टुमॉरो डे आफ्टर टुमॉरो 1.5 वर्स उरला इलेक्शनाक. Will Congress get their national leaders to Goa in next 8 days and say yes, we will fight this seats here and there? I'm saying this in front of all of you. Our fight is against whom? Against Bharatiya Janata Party, and to come to power to defeat Bharatiya Janata Party. हे करपा खातीर जर alliance आहे, then I am saying I am inviting national leaders of Congress to come to Goa, and I am inviting party president of Congress to come fix a meeting next week. Anytime. Let me complete this. I am inviting Amit Patkar to come to our meeting with us and decide this 40 तुम्ही खंयचे लढतले आमी खंयचे लढतले. नाव लेट अस तू 2 महिने उरल्यार हांचे कॅन्डिडेट डिसाइड जाता 15 दीस इलेक्शना उरता आसतना. हाऊ विल यू फाइट इलेक्शन? I am preparing for my elections for last 3 years and I am going to prepare for next 1.5 years because you have to go to people. 15-20 दीस तू लोकांक कॉन्फिडन्स दितलो. When Bharatiya Janata Party has already started preparing for elections, you think that alliance can be for last minute? In this fight against Bharatiya Janata Party, आमच्या बरोबर कोणी जॉइन जावपाक सोदता, they are welcome to do it, but not at the fag end of election campaign. Today, decide today, फाल्यां परवा येरमा या फुडल्या महिन्या भितर डिसाइड करूया. 2 ऑक्टोबरा गांधी जयंती दिसा डिसाइड करूया. एक नवो सत्याग्रह लॉन्च करूया गांधी जयंती दिसा. जी कॅम्पेन महात्मा गांधीन ब्रिटिशा विरुद्ध केल्ली, जी कॅम्पेन जॅक शिकर आमच्या बाकीच्या लिडर्सांनी जी कॅम्पेन सालाजारशाही विरुद्ध पोर्चुगीजांची केल्ली, तीच कॅम्पेन गोंयांत लॉन्च करची पडटली. आणि ती जर कॅम्पेन लॉन्च करता जाल्यार भारतीय जनता पार्टीच्या गुंडा विरुद्ध जर एकत्रीत रावचें पडलें जाल्यार रावपाक जाय, पूण नॉट एट द फॅक्ट टुडे. नवरात्र चल्ल्या. गोंयांत देवी बरोबर देवाची मखरा. मखर आरतीची परंपरा अंत्रुजात चड. दसऱ्या मेरेन मखरांचो उत्सव चलता. आमी दर राती तुमकां एके देवतेचे मखरांतले आरतीचे दर्शन घडयतात. न्यूज बुलेटीन सोंपतना आज पळोवया फोंड्या सावयवेरें केरी शांतादुर्गेचे मखर.
बुलेटिन इतल्यार सोंपता. हे न्यूज बुलेटिन पळोवंक मेळटा प्रुडंट मिडिया गोवा यूट्यूब चॅनलार. फॉलो करात प्रुडंट प्लस ॲप, वेबसायट, ट्विटर, फेसबुक, पॉडकास्ट, व्हॉट्सॲप, टाटा प्ले ॲप, जिओ TV ॲपार. कीप वॉचिंग प्रुडंट. नमस्कार. तुम्ही जे खातात ते तुमच्या भलायकीत दिसून येता. बाजारात जायती खोबरेलां मेळटात, मात पंचामृता कोल्ड प्रेस खोबरेल हे तुम्ही फारीक केल्ल्या पयशांचे मोल पुराय तरेन भरून काडटा. पचनक्रिया तशेंच आंगातली चरबी कमी करपा खातीर हे खोबरेल सामके उपायकारक. हातूंत आशिल्ले एंटीऑक्सिडंट तुमची एनर्जी बूस्ट करता. इतलेंच न्हय जाल्यार गोडेमूत नियंत्रणात हाडटा आनी न्यूरोडिजेनरेटिव्ह दुयेंसां वांगडा झूज दिवपाक मजत करता. पंचामृता कोल्ड प्रेस्ड कोकोनट ऑयल, घरा घरान पंचामृता हेल्थीफाय.